मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एकवटायताय दैवीक तुज्या बोळान सोम्या जिवीत तुला भयताय दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजात दिवसता आयचे मीस आमी आमच्या सर्व लोकां पासत भेटून दिवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सोम्याचो अणभोग जोडूंक आमकां आपयलां विश्वास आशिल्ल्यांक तो अणभोग मेळटा पेद्रून खरो विश्वास उसारलो ताका जेजूचो अणभोग जालो आनी तसल्या व्यक्तीक जेजूने व्हडली जबाबदारी दिली पवित्र सभा सांबाळची. आमच्या हातांत जायत्यो जबाबदाऱ्यो दिल्यात जेजूक अणभोग केल्ल्या खातीर आमचो विश्वास ताचेर ते आमी कळनासतना दवरल्या खातीर आमी खंयपणी खंय चुकोवंक साध्य आसा. एकत विश्वासांत एकत अणभोगांत हे आमकां दिल्ल्या जबाबदारेन. तर आज आमच्या पातकांची आमी दूख धरया आनी आमकां संपूर्ण तरान ताच्या अणभोगाचो रूच दिवंक आनी ताचे सक्तीन आमकां आज बरोवंक त्या जेजू लागीं आज कृपा मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पयता देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून म्हाका सदां सांगता बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्पर देवा लागीं उणें करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाय जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळकर सोम्या काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोम्या काकुळकर. महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वागणटा सोमिया जेजू जेजू
बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची न्हू करताय जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसायताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर आनी अती संवसारान सगळींच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमी आमची काळजां तीर करून दवरूं हें आमी मागता आमच्या सुम्यांत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र म्हजे एकपणान जी येता राजवटसर येता ससनाच्या ससना आमेन इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप शेबनाक रावळेराच्या कारभार्याक दळबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थानावयलो ओडून सकला घालतलो आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो हांव ताका तुजो दगलो नेसयतलो तुजो कमरबंद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हातीन दितलो तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्याक एक बापूय जातलो हांव ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणूच दामचो ना तो दामतलो आनी कोणूच उगडचो ना एक कुंडो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें शिवासन जातलो देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार तुजो मोग सर्वेस्पोरा ससनाक पडटा तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका तुजो मोग सर्वेस्पोरा ससनाक पडटा तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका म्हज्या तोंडांतली प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सर्वेस्पोरा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचता तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता तुजो मोग सर्वेस्पोरा ससनाक पडटा तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका तूं बरो आनी विश्वासी सकटम प्रासवर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर
लागून तुझ्या नावाची होगळी गाता तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवे म्हाका कान दिले मुझे काळीज खटकन म्हाका धैर्यान भरलोय तुझो मोग सर्वेस पोरास आसना पळता तुझ्या हाताची कृत्यां तू विसर नाका सर्वेस पोर करूस महोन्नत तरी खालत्यांचेर तो दिश्ट घालता पूण गर्विश्ट्यांची वळख तो पयस धांवनच धरता तुजो मोग सर्वेस पोरा सासणाक पाळता तुझ्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका तुझो मोग सर्वेस पोरा ससनाक पळता तुझ्या हाताची कृत्यां तू विसर नाका तुझो मोग सर्वेस पोरा ससनाक पळता तुझ्या हाताची कृत्यां तू विसर नाका सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भाव भयणीनो हा कितली आगाध देवाची संपत कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजणी कोण आटापीत ताची फैसलां कोण पारकीत ताच्यो वाटो सरेस्पराची चिन्नां कोण तो जाणा जाल्लो कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो कोण ते ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हणून ताचे लागचें घेतलां सो वस्तू ताचे तावन आराम जातात ताचे मरिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात ताका जावं महिमा सदां सर्वदां आमेन देवाचें उतर देवाचे वडुपकार सर्वेस्पोराक जय जय alleluia सर्वेस्पोराक जय जय alleluia 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 सर्वेस्पोराक जय जय alleluia येयावर बेगूत कार्या सम्यक भक्तीन वंदिया अर्गाता कामी दिव्या गीतां गावन उल्हासिया सर्वेस्पोरा जय जय alleluia सर्वेस्पोरा जय जय alleluia 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 सर्वेस्पोरा जय जय alleluia सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या उपरांत शेजारेया फिलिप्पी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात तांणी जाप दिली थोडे तो स्नान दाता जुआंव म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात तवळ जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणूय मनशान न्हय बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगतां
तूं पेद्रो म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों आनी पाताळाचे दारवटे तिजेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलों. जें कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गी आड व्हरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकीय सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, क्रिस्ताचो अणभव तो जोडसो आमचो हर एकल्याचो एक जबाबदारी म्हणा जाय. हर एका क्रिस्तावान हो अणभव जोडूंक प्रयत्न करीत जायस. आमच्या धर्मांत आमी ल्हान बाळशांक पवित्र स्नान दिता, पूण हो क्रिस्ताचो अणभव आमी वाडत वेता आमी करूंक आसा. नातर जाल्यार आमी काण गेल्लो तो पवित्र स्नान ताचो फळ आमी व्यर्थ करून घेता. पळय थोडे अक्रिस्तांव आसात, तांकां मेळिल्लो अणभव आसा. पळया तांतलो जावन आसा एकलो साधू सुंदर सिंग. कसो तो फकत 16-17 वर्सांच्या प्रायर तो जेजू क्रिस्ताचो खरो अणभव जोडून पावलो. सत म्हळ्यार कितें, खरो देव म्हळ्यार कितें तो सोदून भायर सरलो आनी सोदताना ताका दर्शनान कळ्ळें वत्तू जेजू क्रिस्तस खरो सोडवंदार तोच खरो देव म्हणून. हें ताणें हो ताचो अणभव सांगिल्ल्या खातीर कितले कस ताका अणभव करूं मेळ्ळे. तो क्रिस्तांव न्ही, अक्रिस्तांव, पूण ताका विज्ञान लागाड काडचें प्रयत्न बऱ्यान जालें. ताका बहिष्कार करचें प्रयत्न चल्लें, पूण तो घट्ट रावलो आनी तो स्वार्थेचो व्हरतो साक्ष व्हरतो स्वार्थ परगटणार जालो. कित्याक विश्वास ताका ताणें धरलो अणभव केल्ल्या त्या सोम्याचेर आनी तो विश्वास ताणें निरंतर परगट केलो. कित्याक तो परगट करचे ताका एक विशेष तरे सकत त्यात जेजून दिली, ती जबाबदारी ताका दिल्ली. आनी एकलो आमी पळयता पडटा आमच्या डिवायन रेट्रीट सेंटरांत वाडुल्लो म्हण थंयसर एक आपुरबाय साक्ष दिवचो आसा, मारियो जोसेफ. कशें तो आनी एका धर्माचो जाल्यार त्या धर्मांत एक गुरू जावन आसलो जाल्यार ताणें कशें खरो सोडवंदार कोण, खरो देव म्हळ्यार कोण म्हण सोदून काडचें प्रयत्न केलें. आनी त्या दाळा तो अणभव ताका मेळ्ळो. तो धैर्यान परगट करतना ताच्या धर्माच्यांनी ताच्यात खुद्द घरच्यांनी ताका लागार्थ काडूंक प्रयत्न केलें. ताका एका कुडान घालून बंद केलो. सबार दीस खांदी नासतना ताका बंद करून दवरलो. अखेरीकी तो बदलनातलें पळोवन ताका कशें ताचो खुद्द भाव ताका जीवशी मारूंक म्हूण येता आसतना तित्त सुरीत त्यात्त मनशां लागली आनी तशें आमचो हो मारियो जोसेफ थंय जावन भायर आयलो आनी सुवार्थ परगटणार जावन केदी व्हडली साक्ष तो आमकां आज दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कोण? त्या जेजूत विचारता पळया. पयले खंयच्या सुवातेर सेजारिया फिलिप्पी म्हणल्यार त्या गांवांत. तो सेजारिया फिलिप्पी म्हणलो तो गांव पयलें तें नांव नातिल्लें. तो मस्तू बाल म्हणल्या त्या अणभवार्थीचो एक गांव. ते मस्तू तांचे देव आसले, तांची देवळां आसलीं, बारीच नांवार दितांचो तो गांव. त्या गांवांत
थंयसर जेजू उबो रावन विचारता. त्या गांवाक शेजारिया पिलिपी म्हणलें नांव आयलें. कित्याक म्हळ्यार पिलीप म्हणल्या त्या हेरोदीन ताणें थंयसर शेजारिया रायाक समर्पण दिलें शहर. आनी अशें शेजारिया पिलिपी म्हूण नांव दिलें. आनी थंयसर जेजू आज विचारता. अक्रिस्तांव ह्या अणभवार्थी तांच्या देवाना वाडलो गांव, त्या गांवार थंयसर रावून हो विचारता हांव कोण म्हूण म्हणटात, हांव कोण म्हूण म्हणटात. त्या गांवांत दिसता सगळ्यान अक्रिस्तांव संगतीत, ह्या अणभवार्थी संगतीत. थंयसर पेद्रू सांगता, थंयसर ते सांगतात. पळया, थोडे तुका प्रवादी म्हणटात, थोडे तुका आनी कितें सांगतात. तूं न्हीज जावन मेशिया म्हणटात, आनी कितें म्हणटात. ते पुराय या दुसरे फावटी दावीद येवचो, तांचें ती तपासलें. आनी थोडे तांचें जावं पुरो मोइशेत परतून येवचो, आनी तो चिंता आसलें येलियात परतून येवचो. ही पुरो तांणी सांगली आसतली आपोस्तालांनी पुरो संगती. ते पुरा तांच्या आदीं जावन ताणें आयको नासल्यो संगत्यो. पूण जेजू आतां विचारता तूं कोण म्हूण सांगताय, हांव कोण म्हूण तूं सांगताय. ही जबाब, हे खासकी जबाब दी जाय, वैयक्तीक जबाब दी जाय. ही जबाब दिली पेद्रून. तूं जावन जाय क्रिस्त, निजा देवाचो पूत. पळया, दोन संगती आटापल्यात. निजा देवाचो पूत तूं, आनी एक तूं सोडवणदार त्याला आयलेलो क्रिस्त तूं येवंक सोडवणदार तूंच. ही इतली बरी जबाब दिल्ली पळयतना थंयसर जेजून म्हळें ही जबाब तुका बापानूच प्रेरण दिला. न्ही जावं मोगाच्या भावा भयणीनो, सांग पावलो म्हणटा रोमाकारां मेल्या पत्रांत अब्बा बाबा म्हूण आमी आपय जाल्यार तोच बाप थंय पवित्र आत्म्या वरवीं आमचें तें प्रेरण दिता. आनी भावार थंय उसारणी करूंक तोच बाप आजून आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां दिता ती सकत उसारूंक. पूण उसारची बॅटरी ह्या धैर्य मात कितल्या जाणांक आसा म्हणल्यार आमी सारी जाय. पेद्रून घट्ट ताळ्यान स्पश्ट तरान तें सांगलें. आनी देखून जेजून ताका म्हळें बागी तूं पेद्रो. बागी म्हळ्यार न्ही जावं खरो अर्थ म्हळ्यार यू आर हॅप्पी, यू आर हॅप्पी पिटर. पेद्रू तूं संतोश भरीत मनीस हे उसारल्या खातीर. कित्याक तुका न्हयच ह्या संवसारांत संतोश, सदांचो संतोश तुका मेळटा. हें तुवें उसार सांगिल्ल्या खातीर, वो खरो भावार्थ उसारल्या खातीर. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी संतोश सोदून येता न्ही, खरो संतोश जायचे म्हणटा न्ही. हो खरो संतोष संवसारी जाणवायेंत ना, संवसारी सुखांत ना. जेजू नीज खरो सोडवणदार म्हणून पात येयल्ल्यांत आसा, उसारल्यांत आसा, परगट केल्ल्यांत आसा. आनी हें हो विश्वास परगट केल्ल्या ह्या पेद्रोक जेजून आज कितें दिलें? सावयो दिल्यो, बांदच्यो आनी सोडोवच्यो, पोय सभेच्यो. ह्या सर्गींच्या राजाच्यो तूं म्हणटा सावयो दिल्यो. सावयो म्हळ्यार कितें? एक अधिकार दिवचो. आतां पुरो आमी म्हणून पुरो आतां डिजिटल लोकां पुरो म्हणून, पूण हांगासर सावयो म्हळ्यार ही खाली सावी न्ही. हो एक अधिकार, एक जबाबदारी. लोकांक देवाची सुवार्ता परगट करणं, पवित्र सभेन तांकां हाडणं, सर्गींच्या राजा वरची जबाबदारी. ह्या जबाबदारेक थंयसर परगट करतना मस्तो कश्ट आसात. पेद्रू कितले कश्ट मेळ्ळे आनी तेच पेद्रू कशें ताका मारतीर मारलो हे सगळें आमी जाणा. पूण ताणें जेजू परगट करचें अखेरची घडी म्हणसर रावोंक ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, ही जबाबदारी कोणाक दितात? विश्वासीक. कोण विश्वास सांबाळटा ताका. विश्वास सांबाळलो कोणें म्हणल्यार पयले वचपान आमी आयकता. थंयसर शाबना म्हणलो तो प्रधानमंत्री इस्रायलाचो. थंयसर जुदेया आनी जेरुजलेम सगळें थंयसर तो एक प्रधानमंत्री थंयचो अधिकारी.
ताणें तेजी जबाबदारी चुकल्या तो रायाक कितें सांगता हळे सिरियाचे आमकां नाका त्या चक्रवर्तीकाल आसचें नाका आमी इजिप्त चक्रवर्तीकाल या त्या दळा न्हीज जावन थंयसर इजाय प्रवादी येता हळे तुवें ही देवाची खुशी कळीत करची न्हय तुका वरती जबाबदारी दिल्ली देवाचे खुशे प्रमाणे हांगासर देवाच्या लोकांक सांबाळूंक तूं आतां तुजीच जाणवाय वापरताय तुजीच जाणवाय वापरताय देखून तुजी ती जबाबदारी हांव काडटलों आनी ती दितलो कोणाक थंयसर आमकां सांगलां ती जबाबदारी आतां दुसऱ्या हातांत हांव दितलों हिल्कायाच्या पुता एलियाकी म्हाका हांव दितलों पळया जबाबदारी खाण दुसऱ्या दिली मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या देवाच्या ह्या जाणवायेची ही संपत्ती गुंडाय रुंदाय आटाप कोण सकात म्हणलें सांबाळलां दुसऱ्या वचपाक आमकां सांगलें मोगाचें न्हू आज आमी हातूंत जायत्यो संगती शिकता आतां पेद्रूक पयलो पाप साहेब जावन जेजून एक अधिकार दिलो कोणाची पातकां सोडोवची कोणा पातकां सुडखा दिवची अधिकार दिलो तसो अधिकार आज पाप साहेब बिस्पा मारिफात ह्या जाकांक दिता पातकां बोगसूची पदवी आनी अशें लोकांक सर्गीच्या राजाक हाडची पदवी दिल्या ती एका रितीर आमी पळयता जाल्यार आमी सगळीं पावार्थी जावन आमी आणखी इल्लें चडीत हातूं चिंतूंक आसा आज आमची जाणवाय खंयसर आसा देवा विशयांत जेजू विशयांत पेद्रू विशयांत जाणवाय मस्तो आसूं बरो आमकां जाणवाय मस्तो आसूं बरो आज जाणवायचेर तर आमी उरल्या जाल्यार चलना 2 सवालां जेजून विचारल्यांत हांव कोण म्हूण म्हणटात ती जाणवाय रिसर्च त्या बुकान हें म्हणा ह्या लायब्ररीन तें म्हणा तें म्हणा आसा पूण तूं कोण सांगताय ती खासगी जॉब हो खासगी अनुभव हे जोडल्या पेद्रूक थंयसर केदी व्हडली जबाबदारी दिली आनी त्या आपोस्तलांची बांदिल्ली पोवी सभा आमची म्हणलें आमकां सांबाळ करून घालून पयल्या पत्रान अवस्वर 3 11 वळीन आमकां सारकें सांगता आनी तेंच सांबिल्ल्या पयल्या पत्रान अवस्वर 2 4 ते 6 आमकां आपूर भायर सांगता पळया बांदपी आनी उपकार ना म्हणून उडयल्लो तो जालो बांदपाचो मुल्या फातर न्हीज जावन खडाप पेद्रू मुल्या फातर जेजू शिवाय हे खंयची पोवी सभाय बांदूंक जायना सगळीं रात बांदूंक जायना देखून आमी जेजू सरशी धांवून येवया जेजूच्या जिणे विशयांत बरयणार शिक्षण माध्यमां लायब्ररी कितें सांगतात म्हणलें आज गरजेचें न्ही ती माहीत कितली एकठांय करयेत कितली माहीत आमकां आसा जावयेत आज परिक्षा दिल्यात थोड्यांक 100 मार्क मेळटा जावं की पुरो पूण म्हज्या वैयक्तीक जिणेंत जेजू म्हाका कोण ह्या सवालाक जाप हांवें सोदून काडी जाय ती जाप सोदून काडूंक कश्ट जेजू विशयान बरयल्ल्या बुकांनी जेजू कोण म्हूण सविस्तार रितीन आमी समजयत बाबा बेनेडिक्ट 16वो आपणें बरयल्ल्या एका बुकान नजरेचो जेजू म्हणल्या त्या बुकान अशें सांगता क्रिस्तांव धर्म एका तत्वा लागीं हाचो संबंद न्हय बगार जेजू म्हणल्या व्यक्ती लागीं आमकां सो संबंद पळया क्रिस्तांव धर्म एका तत्वा लागीं हाचो संबंद न्हय बघा जेजू म्हणल्या व्यक्ती लागीं आमकां सो संबंद ह्या जेजू लागीं आमचो संबंद कितलो गुंडायक पावला हर एक आयतारा मिसा घेता हर एक दिसा मागणें करता वांजेल वाचता साक्रमेंत घेता इतली व्हडली आमी जाल्या प्रायेन कुडीन पूण आज हो अनुभव कितलो वाडला हो वाडला वयतर जाल्यार जेजू साक्ष दिवंक अवकाश मेळटना म्हजी प्रतिक्रिया कशी जाली आज साधू सुंदर सिंगा बरेगी या मारियो जोसेफा बरेगी या सांब पेद्रू सांब पावला बरेगी हांव धैर्यान साक्ष दिवंक शकता गी ह्या सुकोवणकान घेवन पळयता आज काल आमकां मस्त संदर्भ मेळटा तशें दिसतात जेजू म्हजो सोडवणदार म्हूण सांगचें पूण कितल्या धैर्यान सांगतलीं आसात म्हणलें
त्या मात एक व्हडलें सवाल जाला. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूक हांव आज कसो वळखता? म्हज्या जाणवायेन या जेजूक थंय आसच्या म्हज्या संबंधान. तर आज कोण जेजू थंय खरो विश्वास दवरता, जेजू निजा देवाचो पूत आनी म्हजो सोडूनदार म्हणून थंय खरो विश्वास दवरता आनी कोणें ताका आपलो खरो सोडूनदार म्हणून घेतला, कोणें ताचो अणभव घेतला, ताचेर वरती जबाबदारी सोमयान दिल्या. आमकां याजकां जावं पुरो, धार्मिकांक जावं पुरो, या आमकां कुटुंबांत आशिल्ल्या वडिलांक जावं पुरो, आमची जबाबदारी दिल्या. ती जबाबदारी आमी कितली पाळल्या, ती पाळूं ना जाल्यार जेजूची जाणवाय मात्र आमकां आसा, अणभवांत उणें पडल्या. खरो अणभवाचो जेजू खंडीत जावन तो आमकां वांटल्या शिवाय आमकां सोडना. ह्या अणभवाक सडीत आमी प्रयत्न करया, हो अणभव वांटूंक आमचे प्रयत्न मुखार वचूं दी. आनी वत्तो सोडून दा जेजू हे येवकरिस्तांव आमकां आज भेटसो, आमकां भेटसो तो तसो अणभव आमी जोडलो तो आमी खंडीत जावन आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजीन वांटे जैस तित जबाबदारी आमच्या हातांत आज जेजून वयसून दिल्या. उबी रावया. त्यात सोमया थंय आमचो भावार्थ आज उसान सांगया. सत्मंतान देवा, सर्वपिता बापा, सगळ्या पृथ्वीचेर असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता तेकल्याच पुता आमच्या सोमयान जो पवित्र गर्भेसूलो आमकां मरेतान जल्मलो, पोंस पिलातानी कस सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्या परत जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्वपिता बापाच्या उजव्यार बसला, तेन्ना जिवांनी मेल्ल्यांची मुजगूर येतलो, सत्मंतान पवित्रज्ञा कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षाने कुडीचें जिवणपण सस्तें जिवीत. आमीन. मोगाच्यानो देव आमचो मोग करता, ताचे समोर गेल्ल्या वेळार आमची मागणी तो सदांच आयकता. तर आयच्या दिसा आमची मागणी सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तुज्या पुताचो खरो अणभव जोडून पवित्र सभेचो वावर आनी सर्गींच्या रासाची मावल्या संवसाराच्या सर्व सुवातांनी परगडोवंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या सर्व मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या सर्व लोकांची उर्बेन सेवा करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सगळ्या संवसारा रासच्या युवा जनांनी तांचो बेस विंचून काडूंक तुजी कृपा दी आनी तांणी समाजांत तुज्या पुताचे खरे फाटलावदारी जावन जियोवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबांनी विविध हंतकाल वावर करच्या सर्व मुखेल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी निस्वार्थीपणी फेल्यांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्त बाबा भयणीक आनी प्रायवंतांक तांचे कस सोसूंक बळ दी. तांची सेवा करतल्या समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या पुताचो खरो मोग अणभव करन सदांच ताचे साक्षी जावन जियोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची खासकी मागणी आमच्या सोम्या लागीं आमी सांगया. विशेष मागीर आमी सर्व कोवीड पिडेस्तांपासून तांकां बळ भलायकी मेळोवं आनी तांच्या कुटुंबां संद्या पासत मागया. थंय सेवा करतल्या वैजांक, नर्सांक आनी हेर सेवकांक बळ भलायकी मागया. ह्या पिडेक बेगीनच वॅक्सीन सोदून काडूंक, वखदां सोदून काडूंक विज्ञानी प्रेरण मेळोवंक आमी मागया. तेज मागया आमी हेर पिडेन कश्टांच्या लोकां पासत मलेरिया, डेंग्यू, कॅन्सर, एड्स आनी तरावळ तरांचे एलर्जी विशेष जावन जायतो लोक उसमोडीन कश्ट जाता तांकां बळ भलायकी मागया. जायते लोकांक हांगासर त्या सामान धाडलीं आसात फोनार ह्या पोस्टार बरोवन तांचे पासत आमी मागया. मागीर आमी दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर वावुरच्या कुटुंबां सांद्या पासत तांकां बरी कामां मेळोवंक, कामाची भद्रती मेळोवंक, विशेष जावन परग गांवांत आशिल्ल्यांक तांकां बळ भलायकी कामाची भद्रती आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी आसचे मालगडी प्रायवंत आसात तांकांय बळ आनी भलायकी
आनी कुटुंबाच्या जो मोग आनी सेवा तांकां मेळोन दिवन मागया. सगळींच्या भोव मोगाळा बापा तुज्या पुताक आमचे पासत दिवन ताचो व्हरतो अणभव आमकां दिल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता. शेपणां बरी आमची जबाबदारी चुकोवन काडून आमकां सोडी नाका. ही आमची जबाबदारी ताचे हांव काडले बरी आमचे हांव काडी नाका. बगार तुज्या पुताचो जोडलो अणभव आमचे थंय वाडोवन त्यात जेजूक आमी परगट करन आमची जबाबदारी खरेपणी पाळची घटाय आनी कृपा आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. काणिको तुझ्या पायांतळा म्हणून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो हो गोवांचो मनशा वावरान गेल्लो प्रितुमेन तो दिल्लो करतो उंडो आमकां जिविताचो घेवन आयल्या काणिको तुझ्या पायांतळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकरे मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पो मानून घेव. सर्वेस्परा एकेच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवाय आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बागा सस्न ह्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू तुवें मरणांतलो जिवांत केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सस्नाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूड बगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुज्या जापांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 povit dărbaranțu servesc por tu. Sărgani sonsa
उभारला तुझ्या वैभवात, तुझ्या वैभवात. उंच गीत तुका जय, उंच गीत तुका जय, उंच गीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, जय 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 जय. उंच गीत तुका जय, उंच गीत तुका जय, उंच गीत तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत. पदकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta så gott purgatoria. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी वो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगां सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवन सुसे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा, सवंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें मागणें आमी आतां सांगाता म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेशपरा सर वायटांतली विघ्नांतली आडवारांतली चळपिडेशिरांतली बेजारांतली आपायांतली आमकां तुवें मोगाळ भुरग्यांक तूं निवार. दयाकन ह्या आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सवस्काय तूं आमकां दी. सगळींचे बाग आनी आमचे सोडून राजा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरो शानतेल्यांक आमकां तुवें उदाका कोळतीन स्वरुपात घालून सुटय आनी सराकांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें जे धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी ती खुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी कोणाक सांबाळ. तूं जी येताय राज वर्सां येताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया आमचो सोडवणदार स्वामी आज तसोचो अणभव आमकां येवकरिस्तान दिला मात न्ही तोच येवन आमचे थंय एक जाता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणां आपयिल्लीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरलें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोचे राखून आसा सोम्या तुज्या येण्याक अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्याक अंकाराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुजो फागय सर्गीच्या त्या जेवणाक तुज्या सोम्या म्हाका पोसय काळीज मोजे राखून आसा सोम्या तुज्या येण्याक अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्याक काळीज मोजे राखून आसा सोम्या तुज्या येण्याक अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका
सेवच्या सर्गींच्या बापा तुझे काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानतात आसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवे आसो आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. काळजा ये जेजूच्या पातक्याक पुजोवेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवाल मोरी आशीर्वादी आमकां. जेजू बळे आनी काल त्या काळजाच्या काळजाच्या काळजासारखे मोरयेच्या आबो दुलोबी काळजा जेजूच्या आबो पोईत काळजा काकोत आमचे कर. बागेवन कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.